बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवय आसू. जेजू ख्रिस्त ते तिच्या बहिणी भावांनो, आज आम्ही जेजूच्या आपत घडण्याची परब आम्ही समारंभात असताना ते एक विद्वान, ते एक ज्योतिष नेकेत पळोवन जेजूच्या सज्ञेर गेले आणि तांकां राय मेळ्ळो, उजवाड मेळ्ळो. आज आमी हांगासर खासदारी जोड्यां पासत मागोवंक हांगासर आयले. हांव खासदारी जोड्यांचो मोग वाडोवन दी, तांचे तें आसलो तो विश्वास भरून येवन दी आनी तांच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां बाळांक देव भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमचें मागणें. तर आमी केल्ल्या ल्हान वर्सुकेचे बॉक्साने मागुया आनी मिसांत फावो तरी ती वांटो घेवया. देवाच्या काकुलती कुला मारून सगळे आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गण्यासरण सांगता. मनांच्यातून तनासरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओम जो अपराध, ओम जो अपराध, ओम जो बुडो अपराध. ह्या बसो बेगीन सदां सामकान मरी सगळ्या देवतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती प्रार्थना. सर्वपदता देव आमची काकूल करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. Eklos tu Parameneshwar,
आमेन आमेन प्रार्थया मनपणी आमच्या सकी आमी मागुया आमकां धीर बोळ घटाय ह्या मिसावदेशी देव आमकां फावो कर म्हूण मागुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एकाने केत्राच्या उसवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखून पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या समेतच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वसाप. आनी देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या माचल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदाळीचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. दर्याच्या माचल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. देवाचे उतार हे तुझे मुखार सर्वेस मोरा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस मोरा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. देवा नीतिमंत फैसलाचे देणे तुझ्या रायाक पावटाय. रायकुमार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परशे नितीन सांबाळून दुबळ्या धाकट्यांक न्यायनितिकार सोलून तुझे मुखार सर्वेस मोरा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी संद्रे मासासर शांती शेकांशेक माळून. तो एका दर्यातां दुसऱ्या दर्या पर्यंत उपराटीस नेतावन प्रितुमेचे अनपर्यंत राजवट सोलून. तुझे मुखार सर्वेस मोरा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस मोरा सरपडतात सर्व
सां पावलान हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. बावार्था वरवीं ते अब्रामान देवाच्या ताळ्याक पालो दिलो आनी आपणाक 10 मेळचो आसलो त्या गांवांत वचूंक तो भायर सरलो. आपणे खंय वेचे म्हण ताका कळीत नासले जाल्यार आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. बावार्था वरवीं बसयल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तांबान तो जियेलो. देवाची 30 बसवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडल्या शारान जियेवंक अब्राम राखून आसलो. बावार्था वरवींच साराक गर्भेस जावची सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हण तिणें लेखलें. ह्या बावार्थाक लागून मोरूंक लागीं पावल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्यावेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उब जाली. बावार्थानच ही सगळी मनशांक मोन पावली. देवान बसयलें ते तांकां लाबूंक ना जाल्यार ते सगळें पयस तावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाटसुरी म्हण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतली आपलोच म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोंड भायर आयलीं त्या गांवांत विश्वान आनी चिंता करीत आसली जाल्यार थंय पाटी वचूंक तांकां कसलोपुनी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकट एक उत्तम गांवांत म्हणजे सर्गीच्या निवासाक आशेतालीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें एक शार तयार करून दवरलां. देवाचे उतर हें. देवाचे उडुपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उतले ते ताचन के आमी देखले आणि ताका नमस्कार करूमु आमी आयल्या. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी जुवावन अशें प्रसंग केलो. म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बळिश्ट एकलो येता. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो तवळ हेरोद राजवट चलयतलो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती थावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबारलो आनी तेच परी सगळे जेरुसलेम. तवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगता आपयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयाच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेथलेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे थावन उपजतलो एक फुडारी.
इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. तवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी ते नेकेत्र तांकां दिश्टीक पडली वेळ घडी तांचे थावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहमाक धाडलें म्हणून वचा आनी बळखाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवेंय वचून ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना ताणें पळयल्लें नेकेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतलें तें आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्यांची चलाम उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार धूप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदिसर्शी तांणी फाटीं वचनाये म्हणून देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते प्रितीच्या भयणी भावानो, आज नव्यानाचो चवथो दीस. आज आमी सगळ्या खासदारी जोड्यां पासत आमी मागता. आनी आज नव्यानाक विशय आमी घेतला वाडा सडा आनी संवसार बरा. हे देवाची उतर हांव तयार करता आसतना म्हाका एका घडीत असो उगडास जाता. हांव गोंयांत एक फिरगोसपात जावन वावर करता आसतना आनी तशेंच एक एनिमेटर जावन फॅमिली एनिमेटर जावन हांव थंयसर काम करतां. आनी एक खासदारी सोडे म्हजे सांगे ते कावन्सिलिंगाक पावल्लें. तांचें सुखी कुटुंब मोग मागणें सदांच आसलें. देवान तांकां भुरग्यांचें देणें दिलें. पयलें भुरगें फिजिकली चॅलेंज आनी थोड्याच वर्सां उपरांत आनीक भुरगें दिलें देवान आनी तेंय फिजिकली चॅलेंज. तांच्या मदें जायते प्रस्न आयले आनी पूण देवाचो विश्वास दवरलो ताणें फाटीं दवरूंक ना. देवाचो विश्वास दवरून फुडें व्हेलें. तांचें जिवीत फुडें ताणें व्हेलें. आनी अनेक वर्सां उपरांत अनेक भुरगें तांकां जल्मलें. तें सारकें आसलें. तुज्या भयणी भावानो, तांकां देवान भुरग्यांची देणी दिली. एक भुरगें फिजिकली चॅलेंज जाल्यारय देवाचेर तांचे भरपूर मोग आसलो, विश्वास आसलें. मागण्याच्या बळान तांचें कुटुंब ताणें फुडें व्हेलें. आमी देवाच्या उतराचेर थोडो आज आमी नदर घालुया. उत्पत्तीचे पोरण्या पयलें पुस्तक आनी एब्रा भाशेन ताका बेरेशीत म्हणटात आनी ग्रेक भाशेन गेनेसीस म्हणटात. आनी ह्या पुस्तकांत आमी आयकता देवान सगळो संवसार रचलो आनी रचल्या उपरांत आद्य चॅप्टर 1 वर्स 27 अशें सांगता. देवान मनशाक आपल्या स्वरुपायसो आनी सारकेसो ताणें रचलो. देवाच्या सारकेसो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या आदीन हाडात. दर्यांच्या मासलेचेर आनी अंतराळाच्या सुकण्यांचेर मनजातीचेर अधिकार चलयात. वैपतीच्या भयणी भावानो, देवान ह्या पयल्या मनशाक आशिर्वाद दिलें. देवाच्या बेसावांनी ही संतत वाडली आनी जायते संतत वाडल्या उपरांत तांचे ते मोग जालो आनी त्या उपरांत जायतें बरेंपण आनी अशें वाडोवन येता आसतना तांच्या जिवितांत पातक भितर सरलें. जायतो काळोख भितर सरलो आनी उपरांत आमी पळयता
बुडतुको लायलो सगळे मनशाकूळ नाश जाले पूण नोयेचें एक मात कुटुंब देवान वाटयलें चॅप्टर 9 जेनेसीस उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता देवान परतून नोयेचेर आनी तांच्या पुतांक आशिर्वाद दिलो आनी तांकां म्हळें वाडा सडात आनी संवसार भरा ते तुमच्या अधीन केला आनी हांव तुमचे लागीं हो सल्लो करतलो पळयात देवान ह्या मनशाकुळाचेर परतून आशिर्वाद गेलो आनी तांकां बेसांवांनी भरलें पितच्यानो एका रुखाचेर फळां जाय तर ताची पाळां घट आसूंक जाय आनी त्या झाडाचो बरो पोस करूंक जाय देखून एक सांगणी आसा फळां पाळांनी आसची खंय तो वेळ जाताना फांट्याचेर दिश्टी पडटात कुटुंबाची सगळीं चरित्रां पाळां जावन आसा पाळां बरीं आसल्यार फळां बरीं जातात कुटुंबां बरीं आसल्यार कुटुंबाचे सांदे बरेपणान वाडटात तर देवाचें उतर आमकां कितें सांगता पळयात लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9 अशें सांगता हांव तुमचेर कृपाळ दीस घालतलो हांव तुमकां फळां बरीं करतलो तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो पळयात आमचो देव मोगाळ रचना तो आमचो सगळ्याचो पोस करता तो आमच्या दर एका कुटुंबाचेर तो आशिर्वाद घालता आनी तो म्हणटा हांव तुमचे कडेन केल्लो तो सल्लो तीर सांबाळटलो देवान तीर सांबाळलो तो सल्लो पूण मनशाकळ आज तो सल्लो तीर सांबाळून पाटीन सरला तातूंत किर्तन अशें म्हणटा चॅप्टर 127 वर्स 3 भुरगीं म्हळ्यार सर्वेस्पराचें देणें खुशीचें फळ तांचें दान तातूंत देवान दिल्लीं त्या भुरग्यांक आमी वाडोवचें मात्र न्हय तांकां देव बिरांतीन माऊल्यान वाडोवंक आवय बाबांचें कर्तव्य जावन आसा आज जायतीं कुटुंबां आमी पळयता आज कुटुंबांत आज आमकां भुरग्यांचें देणें उणें जावन येता कित्याक आज मनीस स्वार्थी जाला आज मनीस स्वार्थी जाला कित्याक ताचे तें तो मोग उणो जाला मात्र न्हय देवा सावन उणें जाला केन्ना काजर जोडी पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरलेलीं आसतात ती जोडी चड घट जातात ही फळां सगळ्या कुटुंबांत वस्ती करूंक जाय आनी तो कसलीं ती फळां पवित्र आत्म्याची फळां दर एका कुटुंबांत आसूंक जाय ती म्हळ्यार मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण इत्यादी जर ही फळां आमच्या कुटुंबांत उदेलीं जाल्यार देव आमकां आत्मीक वाटेन मात्र न्हय भुरग्यां उदेशी आमकां चड फळादी करूंक शकता तर पुतीच्या भयणी भावानो काजारी जोड्याक देवान दिल्लें पयलें आशिर्वाद पळयात बेसांव पळयात वाडा आनी सडा संवसार बरा आनी काजार जोड्यांक हेंच बेसांव देवान दिलां वाडा आनी सडा संवसार भरात हें बेसांव तांचें कर्ण तुमी घेवंक जाय भुरग्यांक जल्म दिवन तांकां वागोवंक जाय बऱ्या माऊल्यांनी वाडोवंक जाय आवय बापायची ती जबाबदारी आदी मागा पळयात थंयसर जायती जॉयंट फॅमिली आसली तुमीच पळयात तुमच्या आदल्या कुटुंबांत भुरगीं कितलीं आसलीं 20-25 भुरगीं त्या कुटुंबांत मोग आसलो त्या कुटुंबांत विश्वास आसलो त्या कुटुंबांत सांगाता येवन मागणी करताले जेवताले कुशालकाय आसताली पूण आतां कितें घडलां आतां काळ बदलला आतांच्या घरांत एक या दोन भुरगें एक बापायक एक आवयक कोण देवाक पळयात आतांच्या काजार जोड्यांक भुरग्यांचें देणें नाका सोबायक लागून वेळ ना बिजी लायफ कोणाक भुरग्यांक पळयतलो असलें मनोभाव आयच्या काजार जोड्यांक आमकां दिश्टी पडटा पयलेच्या कुटुंबांत जायतीं देव पण येतालीं आनी तांचे हांवें पळयलां एका कुटुंबांत 14 भुरगीं आसलीं तांतले 1 जण फादरी जाले 2 सिस्टरां जालीं जायतीं देव आपोवणी आसलीं पूण आतां एका कुटुंबांत 1 भुरगें 2 भुरगीं पूण देवापणी उणी जाल्यांत प्रिचनो व्हड जनसंख्या उदेशी समुदाय वाडटा आज तो समुदाय ल्हान जाला आतांच्या भुरग्यांक काजार जावंक नाका पूण लिव्ह इन रिलेशनशीप
भुरगीं नाकात पळयात मनीस देवाच्या आशिर्वादान वाडलेलो आतां ते आशिर्वाद उणें जावन वेता तशें दिसता. आमचो वावर इगोजीच्या कंपाउंडान मात्र सीमीत जावचो न्हय. हेर समुदाय सांगता सेवा दिवन राजकीय समस्या संगतींनी तालेंतां उज्जीत करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तेन्ना आमचो समुदाय बळादीक जाता. हेर समुदायाक आमी दाखोवन दिवंक जाय आमचो क्रिस्ती समुदाय एकवट आसो, भोगसण आसो, मोग आसो, कुटुंब कसो. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आज त्या घरांची परब समारंभ आसतना कशें तेका विद्वानान नेकेत्रान वाट दाखयली. वाटेर थोडे फावटी तांकां नेकेत्र मायक जालें पूण तांचे कश्टांचे पयन रावलें ना. नेकेत्र दिसाक दिसनात रातचे माळ दिसतात पूण जिणेंत कश्ट समस्या पिडा निराशा सलवण येतना जेजू आमचे संगी नासल्या बरी आमकां बगूंक पुरो. त्या विद्वानाक वाटेर जाल्ल्या परी काजारे जिवितांत देव आपोलिपा कळटा म्हूण बगूंक पुरो. पूण उडास तर तिरेसेन तुजो सांबाळ नाका, सांबाळ सोंसणेकाय सांबाळ आनी देवाचेर विश्वास दवर. केन्ना तुमच्या काजारी जिवितांत विश्वास आसा, देवाचो मोग आसा, ते कुटुंब सांगाता जियेता. आनी अशें म्हणलेलें आसा जे कुटुंब सांगाता मागता ते कुटुंब सांगाता जियेता. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज हांगासर जायतीं काजारी कुटुंबां आसात. जायत्या कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे ना. आमी आमचे लागीं एक प्रस्न येवंक पुरो, खंय आसा जे देव? कित्याक आमकां देव बेसांवांनी बरना? उगडास दवर. कशें ते विद्वानाक नेकेत्र दिश्टी पडटलें, थोड्या वेळार दिश्टी पडोंक ना. तुमकांय तशेंच बगूंक पुरो. पूण आज ते नेकेत्र सोदून तुमी ह्या पुणशेताक पावल्यात. देवाचेर विश्वास दवरात. कित्याक हांव सांगता, जी कोण देवाचेर विश्वास दवरतात, भोगसणान जिवी जियेता, तांकां देवाचें बेसांव मेळटा. कित्याक म्हाका उगडास आसा, हांव फॅमिली कावन्सिलींग करता आसतना जायते कावन्सिलींग केस म्हाका मेळटा. एक काजारी जोडे आयलें, 14 वर्सां भुरग्यांचे देणे नासले तांकां. हांवें तांचे लागीं मागणें केलें, तांकां बरें खुमसार करूंक दिलें आनी देवाची उतराची समजून दिवन तें देवाचें उतर सदांच वाचूंक सांगलें. आनी देवाचें उतर वाचल्या उपरांत म्हाका थोड्या म्हयन्या फाटीं येवन तांकां म्हणटा, फादर आमकां भुरग्यांचे देणे मेळ्ळां, खुशाल जाली. 14 वर्सां उपरांत तांकां भुरग्याचे देणे मेळ्ळ्या देखून. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमचो विश्वास देवाचेर वाडोवया. आनी हांगासर हांव 3 वस्तू तुमच्या फुडें दवरता. जेजूचें रायपण वळखूंक ताणें भांगर अर्पिलें. तो आमचो जिवीत असो राय म्हूण वळखून काजारी जोड्यांनी आनी भुरग्यांनी हर एक दिसा विधी जावन चलोवंक गरजेचें पयलें. दुसरें, जेजूचें देवपण वळखून ताणें दूंप अर्पिलो. जर आमच्या कुटुंबांत दिसपडटें मागणें आराधन आसा, तांचें देवपण वळखून आमी सामनी काणीक जावन देवाक भेटोवया. आनी तिसरें, जेजूचें मनशापण वळखून ताणें रक्तंबळ अर्पिलो. दिसपडट्या जिवितांत आमी भोगचे कश्ट, दूख, बेजाराय, पिडा शिडा सलवणी हें स्विकार करून ताचे मुखार आमी उबार जावतात. तर ताच्या मनशापणान आमी दिवची ती काणीक. तर प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी सगळ्या आंगाचेर आसल्या सगळ्या काजळ जोडे पासत मागुया. कित्याक जायते बडी तांकां अस्कतकाय लागून ल्हान ल्हान फाटक जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता, दुबाव येता. हे दुबावाची बी येवंक पुरो. पूण आसतावन आमी फाटक पयस दवरुया, देवाच्या मोगान वाडुया. जेजू म्हणटा, मागात आनी तुमी घेतल्यात, भावरतात आज मागात. आज तुमच्या घराब्यान, तुमच्या कुटुंबान चड चड देव आशिर्वादान भरतलो. आमेन. सगळे आमी उबे रावया. आमच्या भावाचो जीव सारणी करया. सतमंता देवा, सर्गांनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या पवित्र गर्भे जमलो, अवकार मरेन जावन जल्मलो, पोंस पिलाता काळ ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निके भिलो,
तमेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परदेशांत जालो सगळा सोडलो सरपदेदार देव बापाच्या उज्या बसला तेंकां आमची आनी मेल्यांची मंजूरी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. सर्वांचे बाचे वेपासत मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा तो सुनेकेत्र आमचो उजवाड बावरतान आमची प्रार्थना जेजू मुखार आमी दवरया. तुमची जाप. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुझ्या पुताची सुवार्ता प्रकट करच्या आमच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक ह्या जागांक धार्मीक बावरतान थीर कर. बाळका जेजूचे आपणावन तोच दैवीक अनुभव बावरती लोकांक पाठोवंक तुज्या आशिर्वादीन तांकां बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुज्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजळ आनी ताणें लोकांचो हुस्को दवरून निस्वार्थीपणान सदृढ राष्ट्राचे प्रगती खातीर वावरचे बरें मोन तांकां दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नाजरेताच्या भगवंत कुटुंबांत जल्माक हाडून आमची कुटुंबां तुवें पवित्र आनी आशिर्वादीत केलाय. हें सत आमी जाणा जावन आमची कुटुंबां भगवंतपणाची आनी सुवार्थेच्या उजवाडाची परजळीक नेकेत्रान जायशीं कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस युवा जाणांक बरो फुडार विंचून काडूंक कृपा दी. तांणी समेस्तांनी वायट संगतीचेर जैत व्हरून तुज्या पुताक साक्ष दिवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सुवार्ते मारिपात आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वाड्यांनी फिरगजेंत आनी समाजेंत शांती स्थापीत करची हातेरां जावं आमकां रुपीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एकोरेस जेवणान वांटेली जावच्या आमी क्रिस्ताच्या उतरांच्या उजवाडान जिवन सुवार्ते परगटची नेकेत्रां जावन आमच्या भाव भयणी थंय जेजूक भेटोवन बाळोक जेजूक साक्ष दिशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी मौन रावन आमच्या इंतवासा खातीर आमी मागुया. बापा तेका जाणट्यांनी जेजूक मान भेटयल्ले परी आमी आज आमचीच काळजां तुका समर्पिता. आमकां तुज्या मोगान बर आनी जेजूचो उजवाड सगळ्यान प्रसारूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या उदेशी. Bautizo melo sangue hadia kali mokachi barka Jesu karya arpit sagli chini amchi durbol khawni rasani tu Vorbe gaitatance boti violani viatari Hurmia sabarmia Deichini amchi Hurmia sabarmia म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वदा देव बापा मानतात असलें सामान मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाकने महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सरपदीदार देवा आमच्या मोगळा बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गंधरोस घेवन येवंक ना. बगार गोवांचो उंड आनी दाकांचो वायन ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भवार्थान वळखता ताचें बलिदान करता
आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसनाक घेता तर तुजे पवित्र सभेच्या यादन्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे सोवे आसो तुमच्या येसुवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पुरांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासोया वैशामी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदेदार आनी ससनाच्या देवा सरकळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी दिसांनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सर्वनाचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या प्रजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परत जडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका जय उंचगी तुका जय जय प्रितीच्या भयणी भावानो हो पवित्र वेळ आमचें ध्यान म्हूण आमी हांगासर दवरया बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कस मरून सुसवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासन तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी कायात एमची कूड तुमच्या पासो समर्पणची तेच परी जेवण जतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासोत आनी समेज मनशा पासोत ते वारवतलें हे म्हज्या अवकाशा करात Bawarta sugut pergotuya सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समर्पता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापाजीच्या मरणासन पुन्हा जिवंतपणाचो मी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सर्वांचे काल सुखा समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे चुकुरग सेवतल्या मातसो मेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत्यांत मेल्ल्या समेस्तांक
जे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरे देवाची माये सांगाती भाग्यवन जुजे सो निस्कळवंत पती भाग्यवन दंदुता आनी सर खाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदर बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका शासनाच्या शासना प्रितीच्या बहिणी भावांनो, आज आमी जे चापर करण्याची परब आमी समारंभ आसतना कशें ते ज्योतीश नेगेद्र पळोवन जेजूच्या सोदनेर गेले. आज आमी जायतीं जेजूच्या सोदनेर आमी आसा. जेजूचो उजवाड आमकां जाय. जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा. जायते फावटी आमचो भावार्थ हालता. रोमन चॅप्टर 10:17 सांगता भावार्थ देवाचें उतर आयकले निमती आमकां मेळटा. तर आमी सदांच मिसाच्या भेटेंत वांटो घेवन देवाची कृपा आमी जोडून घेवया. तर आज हे मागणें करता आसतना देवाचे विश्वास दवरया. हांगासर जायतीं काजार जोडी आसूं पुरो भुरग्यांची देणे तांकां ना, पूण आज विश्वासान मागात. देव कितें मागता तें तुमकां फावो करतलो आनी देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. दोळे धांपून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी म्हणुया. आमच्या बापा तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आमकां दी आनी आमचे चुकिल्ल्यांक शिकता तशी आमची पातकां भूस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरोशन अत्रंगतल्यांक आमकां तुज्या उदका कुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें जे दमदुता म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी कुशे परमण तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो तूं जियेत आनी राजवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदां काल तुमचे समय आसूं. तुमचे सुवाय आसूं. आसत्या तोंडान एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्त तुजे कूड सहन जाता. तूं म्हज्या जतनाने केस तरीन आसा पूण तुजे वेळार खाकुळटी म्हज्या आत्म्या तशेंच करी भलायकेन वकाद. बहिणी भावानो, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपले आमी सगळीं आयज सुभागी. क्रिस्ताची कुरात्मक ससनाची जिवीत आसूं. तुम उचित सदा राव तुम उचित दैविक कृपेन भर तूं म्हाका. मास तुजे कितले स्वादी प्रगटे बोवामोली आत्मीक घटाय सदां दिवचे. अत्रेक
सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासार कासगा पोसपाय म्हाका दुसरे कितेंची नेम म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका उद्रेकता सोम्या हांव सेवच्याक तुका मासार कासगा पोसपाय म्हाका दुसरे कितेंची नेम म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं ताकाची वाट आनी हांव ताचो फाटो चिकोन रावूंक शिकय म्हाका सो तुजी तेजी येता ताचे थंय तुजी येताय सुबाक फळ सदां दिवस मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन. प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या भोवमंगळा बापा विद्वाना पर्यास आमी जेजू बाळक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्यास जेजूक उंड्या बायनाच्या रुपान वळ केला आमचे भितर घेवन व्यंग येयला आनी आमची काळजां तुका भेटयल्यान तेच परेन जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीक आमी दाखोवंक शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परचडान सुकेस जावन तुका दिन वासूंक फावो त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. दयकन बसात. मोगाच्यानो आज नव्यानाचो चवथो दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा वाडा सडा आनी संसार बरा
खाजारी जोड्या खातीर खाजारी जिविता खातीर मागचो दीस आयचे मिसाचे बलिदान भेटिल्ले प्रधान याजक जावन आसात मनादेक बाप प्रवीण पिंटो कार्मेलीत प्रस्तुत गोंयांत आपली ती सेवा ते दिवन आसात आयचे ह्या मिसाक हांगासर येवन एक बरो जगतो शिकोवण तांणी आमकां दिल्या आनी तशेंच आमकां आशिर्वादीत करच्या बाप प्रवीण तुमकां जेजू बाळकाचे आशिर्वाद मागता आनी तुमच्या याजकी जिवितान जेजू बाळकाचो सांगात ताजी कृपा सदांच आसूं म्हणून मागता देव बरें करूं फादर प्रवीण सहा बेटवणी केले याजक जावन आसात बाप रोनाल्ड फुर्तादो आज सांजेर हांगासर मिसां आसची नात दियेसीच्या मट्टार आज येवकरिस्ताचो पुरशांव सांजेर मिलार फिरगजेतून प्रारंभ जाता ह्या निमती सांजेर 4 वरां तावन 4 वरांचे मल्याळम मास मीस 5 वरांचे इंग्लीश मीस 6 वरांचे कोंकणी आनी 7 जावन 15 मिनिटाचे कन्नडा मीस आसचे ना आम्हा सर्वांक दियासीच्या मट्टार चलोवच्या येवकरिस्ताच्या पुरशांवाक पात्र घेवंक आम्हा सर्वांक आपोवणें आसा ह्या निमती आमी दनपरा उपरांतली मिसां आमी रद्द केल्यान दनपरांचे निमाणे मीस 1 वरांचे मीस जावन आसतलें ह्या दिसांनी कोणाकी कुमसार जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशीन वा स्टॉलाच्या फाटल्या कुशीन आमचे याजक कुमसारीर आसात कोणाक कुमसार जावची आशा आसा तुमी कुमसार जावचे तशेंच म्हज्या दाव्या कुशीन आमी एक स्टॉल आसा केला जर तर कोणाकी मिसां दिवंक जाय तर वा फेस्ताच्या बाबतींत कांय आदार वा कुमोक दिवंक जाय तर तुमी थंयसर वेचें सांगात आस नमान बाळोक जेजू आमच्या ह्या पुनशेताचे अधिकृत पत्र आनी तशेंच कार्मेल बायबल डायरी थंयसर आसात तुमी कोणे परा घेवना ती तुमी घेवचें सांगात आस आमच्या ह्या पुणशेतांत मार्च म्हयन्यांत जेजूची येल्या पवित्र गांवांक इस्रायलाक एक पवित्र प्रयाण आनी पिलग्रिमेज आमी प्रारंभ करतले जर तर कोणाकी इस्रायल गांवांक जेजू चलल्ल्या जियेल्या त्या गांवांक वचूंक आशेतात जिणयेंत एक पावटी म्हणी असल्या बागेवन जाग्याक वचूंक आशेतात तर सडीत विवराक तुमी आमच्या ऑफिसाक मेळचें मार्च म्हयन्यांत हें पयाण आमी प्रारंभ करतले तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादां सर्व आमी उबी रावया तुझ्या भयणी भावानो म्हाका हांगासर येवन अवकाश दिल्ल्या फादर रोवेल म्हजो गांव भाव आमी वामनजूरचे दोगी सांगाता वाडलेले आनी म्हाका हांगासर आपोवणें दिलें आनी तुमी म्हजे पासत मागले आनी हांवें तुमचे पासत मागलां देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालूं तेच बरी हांगासर 11:30 रातां 12:30 म्हणसर हांगासर आराधन हांव चलोवन व्हरतां जी कोणाक काजारी जोडी जायते वणेपण आसा जायते वय सकल जाला कोणा भुरग्यांची देणे ना तांणी येवन हांगासर आराधना वांटो घेवंक जाता हांव खरें तुमचे पासत हांव मागतलों देव तुमचे भरपूर आशिर्वाद घालून म्हणून म्हजे मागणी सर्वेस पो तुमचे सवय आसूं सर पुदिता देवाचे बेसांव बाबाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी वचून या जेच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मुशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनसो सो इसांव चियेलो स तरांच्या गरजांनी तो मनशा पावलो पिडाक गुण करून दैवीक वयस म्हणलें हांव ताका फावो जालें नेनारां शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नावाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशिर्वाद दिता ह्या वेळार सर आमची ते सवा आमी जेजूचे मुखार दवरया आनी विश्वास दवरया कित्याक जेजू म्हणटा मागात आनी तुमी घेतल्यात हांव गोंयांत जायत्या सुवातींनी मागणी करता जायत्यांक ताचो फळ मेळ्ळो आसा आज तुमकांय तो फळ फावो जातलो तुमच्या मागण्या उद्देशी त्या देखून जे कितें काजार जड्यांत वयर सकल जालां जायते पटीन झगडीं जाता जायते पटी त्या काजार जिवितांत दुबावाचें भितर सरल्यां जाल्यार आज जेजू लागीं मागात आज तुमच्या कुटुंबान सुख संतोष समाधान रास करूं प्रार्थया हे भाग्यवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवला आसता तुका पातयेन उलो मारतना सकणां देवनाय आनी तुज्या बेसांवांनी बोळ आमेन आमच्या बापा सगळ्यांच्या जे नांव पवित्र जावन चिरास आमकां येवं
तुजी कशी सारका जाता तशी संवसारान जावं. Mercedes Potera, Salam Kande, Isham Chikat Campus, नमान मरी कृपम बरले सुमजे संगता श्रम तो तु सदैव अन सदैव फॉल जो चेंजेस हो. आणि देवा सुपुत मनीसलो नमान मरी कृपम बरले सुमजे संगता श्रम तो तु सदैव अन सदैव फॉल जो चेंजेस हो. आणि देवा सुपुत मनीसलो नमान मरी कृपम बरले सुमजे संगता श्रम तो तु सदैव आणि सदैव फॉल जो चेंजेस हो. आणि देवा सुपुत मनीसलो महिमा बापा कानबतान पवित्रात्म्या जेजू बाळकामचेर बसा गालायकमचे मग महिमा बापा कानबतान पवित्रात्म्या जेजू बाळकामचेर बसा गालायकमचे मग महिमा बापा कानबतान पवित्रात्म्या जेजू बाळकामचेर बसा गाल आयकमचे मागणे जेजू बाळका मागणे या जपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचे एका कोलतीचे दीस काल म्हूण तुझे म्हाका सरपडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन भरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी विस्तारून दी आनी इतल्या उतरगून मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमच्या वयले सगळे कश्ट आनी राशप तुजी गुमक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रात्म्या सांगता आमी तुका वर्णच्या सदां सरता. आमेन. जेजू बाळकान जायते आमकां उपकार केल्यात. आमच्या कुटुंबान मोग ग्रास केला. जायत्या भुरग्यांचे देणे लाभलां आनी अशेंच जायते उपकार आमकां केल्यात. काळजांतन आमी ताका दिनवासन दिवया. हे भोवदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवड्या उपकारा खातीर आमच्या अर्गा बेडोंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजाबाचे माझी मरीपात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दी आनी तुजे कळनासले देवीक म्हजो जोडून दी. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादांत तकले आमी बागुया. समी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवेंची येता आनी रास करता ससनाच्या ससना. Sukan tukan pingin balaiki rata viswasi sumya hami rakam sukan shibut payang lalil mata begitu viswas perangga baru mokacisa geratang casumnya walau kurpisa moga nakabur walau kurpisa cium semerper cium nakabur viswas walau moga cisa geratang casumnya walau kurpisa moga nakabur walau kurpisa cium semerper tiada nakabur muka putra sore angkar mulia शिवादी angkar आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमेन.